सोमारा फातोडेर सांतिनेज आनी भाटल्यांतली 5 दुकानां चोरांनी फोडलीं। 2 मिठाईची, एक पसरो, एक गॅरेज आनी एक गुदांव फोडलो। मिठाईच्या दुकानांतल्यान चोरांनी 15,000 रुपया फारायले। ह्या 5 दुकानांतल्यान चोरांनी 20,000ची रोख आनी मोलाच्या सामानाक हात मारलो। पुलिसाच्या हाताक मात अजून कोणूच लागिल्लो ना। 2 दिसां फाटीं म्हापशा चोरांनी एका बरोबर 3 दुकानां फोडिल्लीं आनी फिर मिलेंगे म्हूण पुलिसांक आव्हान दिल्लें। रात को कम से कम 3-3:30 के बजे हुआ है और एक्चुअली मैं सोया हुआ था और सुबह ऐसे उठा तो देखा कि शटर टूटा हुआ था और ऐसे गले वेले में देखा तो एकदम गला पूरा बिखरा हुआ था, अंदर पैसे वैसे भी नहीं थे। और फिर बाहर आया और पुलिस को कंप्लेन किया, पुलिस आई, बाद में हम पुलिस स्टेशन गए, दिया कंप्लेन दिया है और अभी जो भी है बाद में अभी पुलिस क्या करती है। कितना कैश था 4-5 हज़ार था और एक हमारा मोबाइल भी लापो सिम था एयरटेल का, वो भी लेके गए। 11,000 हय सकाळी केल्ले हय कंप्लेन केले, कॅश गेले आनी थोडे स्टॉक गेले। केपें तालुको बुद्धीबळ संघटनेन दवरिल्ले राज्य पावंड्यावेले अंडर-15 सर्तींत रित्वीज परब आनी ऐश्वर्या थोरात वस्ताद थारलीं। ऑगस्टांत जावपा आशिल्ले राष्ट्रीय सर्तींत रित्वीज आनी ऐश्वर्या गोंयचें फुडारपण करतलीं। केपें तालुका चेस एसोसिएशन हे फॉर्म जाल्यार एक फक्त 3 म्हयने जाले। तातूंत तर हो पयलो टुर्नामेंट आमी घडोवन हाडटात। सब ज्युनियर अंडर-15 हो आमचो टुर्नामेंट आमकां बरो प्रतिसाद मेळ्ळो। ऑल गोवाचो टुर्नामेंट हातूंतल्यान जे भुरगे सिलेक्ट जातले ते 4 गर्ल्स आनी 4 बॉयज हे नॅशनलाक वतले आनी पार्टिसिपेशनाचे जवळ जवळ 110 जाण भुरगे हांगा पार्टिसिपेट जाले, गर्ल्स तशें बॉयज। फाटले 36 वरांत उत्तर पूर्व भारतांत उटंगाराच्या पावसाक लागून गंगा आनी यमुना न्हंयक हुंवार आयला। कितलेशाच लोकांक मरण आयलां। जायते लोक रस्ते बुडिल्ल्यान वता थंय आडकून पडल्यात। यमुनेत्री, गंगोत्री, केदारनाथ आनी बद्रीनाथाक वचपी मार्ग बुडले। घरां आनी पालसणां कोसळिल्ल्यान वेव्हार बंद पडले। न्हंयचे देगेच्यो इमारती, घरां आनी देवळां व्हांवन गेल्यांत। पळयात पावसाचो रुद्रावतार। इतल्यान हे खबराचेर तर हांगाच सोंपता। पळयत रावत प्रुडंट। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.